बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आयचे मिसाचे बलिदान आमी भेटयता. सोपून गेल्ल्या मार्सेलिना डिसुजा आनी लेविरा रॉड्रिगीस ह्या आमच्या भयणाक देवान सुर्गीचें सूख फावो केल्यार पुरो म्हूण मागतना आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता SP डिकुना नताशा फेर्नांडीस, निशिता मागल्यांश, इनासीन पिनेरो आनी मायकल विएगस ह्या आमच्या भाव भयणीचेर देवान आपलो आशिर्वाद आनी देणी ओतो म्हूण किरीत भाशेन ह्या मिसान तांचे पासत मागुया. भाव भयणो, आयज पवित्र सोबा देवदूताचो सेवाधर्मीक उगडास करता. देवान ह्या संवसारांत आमकां रचून आमकां एकसुरी सांडूंक ना. आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक जोण एकल्याक आमकां एक देवदूत फावो केला. ह्या देवाच्या देण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. ह्या आमच्या देवदूता पासत आमी वाखाणुया आनी देवदूता भाशेन एक बरें जिवीत जिवंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां आदार मागुया. सोबार पावटी कुडीक आमी आमच्या देवदूताचो सांगात घेवंक ना. दुसऱ्यांक एक देवदूत कशें आमी जावंक ना. दुसऱ्याच्या आदाराक पावून दुसऱ्यांक एक बरें जिवीत जिवंक आमी तांकां शिटकावणी दिवंक जाताली. देवदूता भाशेन आमी वावर करूंक जातालो. असल्या आनी दुसऱ्या पातकांचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी सगळे आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत बाकीवून सदांच आंकवार मेरे सगळ्या देवदूताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya
तुया ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी जे कितें आमकां गरजेचें ते देवाक आमी उबारुया. देवा आमच्या बाबा, व्हडा मोगान तुज्या दुताक आमची राखण करूंक तूं धाडटाय. तांचे राखणेन आनी आदारान आमच्या दुस्मानाचेर आमी जैत व्हरूंक आनी तांच्या सांगाता सुर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर अशें सांगता, तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केला त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवूच तुजे मुखार म्हज्या दुताक धाडटलो. ताका मान दी आनी तो सांगता तितलें आयक. ताचेर कळपो नाका, असली चूक तो तुका बक्षिचो ना, कित्याक ताचे सोवे म्हजें नांव आसा. चोत्रायेन ताचो ताळो आयकोशी जाल्यार आनी हांव सांगता तें सोगलें करशी जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरुद्ध म्हजे विरोधी जातले. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो आनी तुका आमोनिताच्या, हितीताच्या, पेरिजिताच्या, कानानकाराच्या, हिविताच्या आनी जेबुसिताच्या गांवांनी व्हरतलो आनी ह्या सोगल्यांचो हांव बोस कोत्तलो. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. म्हणुया, देवान आपल्या दुतांक तुका राखूंक दवरल्यात. जो मनीस भोव वर्त्या देवाक शरण येता आनी सोर पदवीदाराचे सावळेक बिराड घेता तो सोरेस्पराक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, म्हजो किल्लो, म्हजो देव, तुजेर विस्वास दवरता. जबाब. देवान आपल्या दुताक तुका राखूंक दवरल्या. तुका वायट करूंक सोदतल्या सिकारेच्या फासांतलो, मर्नादीक पिडेंतलो तोच तुका निवारतलो. आपल्या पाकोट्यांनी तो तुका लिपयतलो. ताच्या पाका खाल तुका आसरो दितलो. जबाब. देवान आपल्या दुताक तुका राखूंक दवरल्या. रातचे दास्तेचो वो दिसाचो सोडलेल्या बाणाचो तुका कसलोच भंय आसचो ना. काळोखान फिरतले पिडेक वो दोनपारचो नाश करतल्या वरिश्टाक तूं भियोवचो नाय. जबाब. देवान आपल्या दुताक तुका राखूंक दवरल्या. तर तुजेर कसलेंच वायट येवचें ना. तुज्या तोंबुसोरचें पिडा पावचीच ना. खंयच्यानूय तूं वेशी तुका राखूंक ताणें आपल्या दुतांक हुकूम घाला. जबाब. देवान आपल्या दुताक तुका राखूंक दवरल्या. उद्गार. सोगल्या ताच्या दोलबारानू ताची खुशी पाळटल्या ताच्या सेवकानू सोरेस्पराची वाखाणणी करात. Solvesvorak, soy, solvesvorak, 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 soy, solvesvorak, 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 soy, solvesvorak, 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 soy. Sorvesbo तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो.
मातेवा पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Mój matuka sumia. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगल्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताचे फुड्यान ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्या धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या पुरी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगल्याहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्या एकल्याची लेगून बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसया म्हज्या बापाचें मुखामळ तामो नासतना पळोवन आसात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जायत्याच्या आमच्या घरांनी आमच्या घोडेक वॉलेटान गार्डियन एंजल राखणे बोडवे हांचे चित्र घोडेक आसतलें. आनी ह्या चित्रान जायते फावटी आमी पळयता घोडेक दोन धाकटुलीं भुरगीं एक वाट चलतात आनी तांच्या सांगाता तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक एक बोडवो, तांचो राखणो बोडवो तांकां आदार करता. जायते फावटी भाव भयणो, आमी आमच्याच जिवितान घोडेक अणभवला आसतलें वो जायत्यांनी आमकां सांगलां. आयज हांव वाटेर वेता आसतना एक्सिडंट जावपाक मातसो चुकलो. हांव नकळो म्हज्या मनान कितें येयलें तें कोण परी हांवें ब्रेक मारलो वो कोण परी हांव ह्या एक्सिडंटांतलो वांटवलो. पूण कशे तरेन हांव वांटवलो देवान म्हाका राखलो. वो घोडेक आमी खंयचे सुवातेर वचपाची आसली वो खंयचेय तरी काम करपाचें आसली, पूण मागीर आमकां गमून येता की हें काम जें हांव करपाचो आसलो तातूंत कितें तरी वायट आसलें, कितें तरी म्हज्या जिवितान वांकडें घोडेक थंय जावपाचें आसलें, वो घोडेक थंय कितें तरी उपसयोग असले कितें मारामारी थंय जावपाच्यो आसल्यो. पूण हांवें तें काम करूंक ना, ते सुवातेर हांव पावूंक ना, कित्याक कितें तरी म्हज्या मनांत जालें, कोणें तरी म्हाका सुचयलें थंय वचोना जावं. असले आमी आमच्या जिवितान जायते फावटी जण एकल्यान अणभवलां आसतलें वो कोणें तरी आमकां सांगलां आसतलें. भाव भयणो, आयच्या पयल्या वाचपान सुटकेच्या पुस्तकांतले वाचपान देव इस्रायल पोरचेक उगडास करता. तुजे वाटेर तुका राखूंक आनी हांवें तयार केल्ल्या त्या जाग्यार तुका व्हरूंक हांवें म्हज्या दुतांक धाडलेले आसात. तांकां मान दिवंक गरज, कित्याक तांचे सोवें म्हजें नांव आसा. चोत्रायन ताचो ताळो आयकोशात जाल्यार आनी हांव तें सांगता तें करीत जाल्यार तुजे दुस्मान म्हजे दुस्मान जातले आनी तुजे विरोधी म्हजे विरोधी जातले. आनी हेच की स्तोत्र 9 आनी 1 साम 91 आमी जायतीं जाणां दर दिसा तें स्तोत्र म्हणटात थंय आमकां मेळटा. God will send his angels to guide you, protect you wherever you go. They will hold you up with their hands to keep you from hurting your feet on the stone. खंयसरूय तूं वचूं, देव आपल्या राखण्या बोडव्याक तुका राखूंक आनी सांबाळूंक तुका धाडटलो. तुजे पांय फातराक आदोळ ना जावं ते तुका आपल्या हातांनी उखलून दवरतले. तर भाव भयणो, आयज असल्याच राखण्या देवदूताचो आमी उगडास करता. देवान जण एकल्याक आमकां संवसारान पाठोवन धाडलेल्या ह्या राखण्या बोडव्याचो आज आमी उगडास करता. देवान जण एकल्याक आमकां एक एक राखणो बोडवो दिला हें आमचो भावार्थ आमकां सांगता. आनी ह्या राखण्या बोडव्याचें काम कितें काय? पयले सुवातेर एंजल हें उतर ग्रीक भाशेचें आंगेलोस आनी हेब्रू भाशेन ताचो अर्थ म्हणल्यार निरोपी, मॅसेंजर. म्हळ्यार देवा कडल्यान कितें तरी निरोप, कितें तरी संदेश ते आमकां घेवन येतात. आनी ह्याच खातीर जायते फावटी आमच्या जिवितान कितें आमी बरें करूंक जाय, कितें आमी वायट जें आसा तें करूंक फावना हें आमचे राखणे बोडवे जायते फावटी आमकां सुचयतात
आनी जरी तर आमी तांचे सुचोवणेक कान दिलें जाल्यार आमी एक बरें जिवीत आमी जिवंक पावता. दुसरे सुवातेर हे राखणे बुडवे जावन आसात बरेपणाची हातयारां. दे आर इंस्ट्रुमेंट्स ऑफ गुडनेस. म्हळ्यार हे राखणे बुडवे जे भाशेन आमी जाणो व्हड व्हड सेलिब्रिटीज आसात, VIPs आसात, तांचे बॉडीगार्ड आसतात. तांकां कोणाचीच भिरांत दिसना, कित्याक कोणूय तर आक्रमण जरी तर करतले जाल्यार तांचे लागीं हे ताचे बॉडीगार्ड आसात. आनी हेच भाशेन देवान आमकां हे आमचे बॉडीगार्ड कशे हे राखणे बुडवे दिल्यात. वायटाचेर झुजूंक, फिजिकली आमकां कुडेक राखूंक, खंयसरूय आमी वायटाक सापडना जावं ही देवाची आतयारां, बरेपणाची आतयारां हे राखणे बुडवे आमकां राखतात. तिसरे सुवातेर हे राखणे बुडवे आमकां आमचे संवसारी यात्रेन आमकां आदार करतात. जी आमी संवसारी यात्रा ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना आमचे बरोबर ते रावतात, आमची मागणी देवाक ते उबारतात. आनी जायते फावटी जेन्ना मरण जाता तेन्ना आमी निमाणो आदेवस करता तेन्ना आमी म्हणटा देवाच्या दुतानूच ताच्या सांगाताक यात, ताका मेळूंक यात, ओतम्याक ताच्या स्वागत करून देवा आदीन तो करत. हेच की ह्या देवदुताचें काम. आमची मागणी आमकांच देवा ताय पावूंक, आमी मेल्या उपरांत आमचो ओत्मो देवाक मुखार दवरूंक. तर भाव भयणो, आयच्या दिसाक हो सेवाधर्मीक उगडास करता आसतना कितें संदेश आमी घेवया काय? पयली सुवातेर आमी व्हड करून घेवंक गरज की हे राखणे देवदूत आमकां देवान फावो केल्यात. हो भावार्थ आमचे ताय तीर आनी गोट आमी दवरूंक गरज. जायते फावटी जायतो आमचो लोक भियेता. कोण काळोखाक भियेता, कोण दिसाक भियेता, कोण मनशांक भियेता. वेगवेगळ्यो भिरांती आमकां आसात. आमी ह्या वेळार आमी मानून घेवंक गरज की देवान खोरेपणी हे राखणे आमकां दिल्यात, आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक. आनी जरी तर आमी तांचे सुचोवण्यांक आमी कान दितले, जरी तर आमी तांचेर विस्वास दवरतले जाल्यार देव आमकां दुबावा विरेत, वायटांतली आमकां दुबावा विरेत तो राखून दवरतलो. आनी ह्याच खातीर हे राखण्या बोडव्याक आमी दर दिसा हे मागणे करूंक गरज. प्रेयर टू द गार्डियन एंजल. म्हाका ल्हानपणांत म्हज्या आवयन तें मागणें शिकयलोलें तें आज लेगून दर दिसा हांव करतां. आनी हेंच की आमी दर दिसा करूंक गरज. आनी आमच्या भुरग्यांकूय हे राखण्या बोडव्याचे मागणे आमी तांकां शिकोवंक गरज. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, जेन्ना कायनान आबेलाक मारलो तेन्ना देवान ताका विचारलें तुजो भाव खंय आसा? आनी तेन्ना कायन देवाक जाप दिता, हांव नकळो, हांव म्हज्या भावाचो राखणदार कितें? भाव भयणो, आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनी ह्याच खातीर दुसरो भाव, दुसरो भयण, म्हजो भाव आनी म्हजी भयण. आनी ह्याच खातीर दुसऱ्याक राखूंक देवान आमकां रोचल्या, दुसऱ्याक सांबाळूंक देवान आमकां हो आदेश, हो संदेश दिला. आनी ह्याच खातीर दुसऱ्याक आमी हे आंज बोडवे जावंक गरज. दुसऱ्याक राखूंक आनी सांबाळूंक आमची जबाबदारी. आनी तिसरे सुवातेर भाव भयणो, आमी राखता तेन्ना न्हयच फकत कसल्याच वायटांक ते सांपडना जावं. नॉट ओन्ली फिजिकली वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, पूण आमच्यो आत्म्या वाटेन तांकां आमी राखूंक गरज. आनीक आमी जाणो स्पिरिच्युअल वर्क्स ऑफ मर्सी ज्यो आमकां आसात, आत्म्याच्या फायद्याच्यो वर्क्स ऑफ मर्सी ज्यो आमी म्हणटा, चुकलोल्यांक निटायर हाडचे, नेणाराक शिकोवचें, आनी जे कोण चुकल्यात, जे कोणाक वाट सारकी सोजमना तांकां आमी शिडकावंक गरज. हेंच की करूंक आयची ही सेवाधर्मीक उगडास आमकां सांगता. आनी थोड्याच वेळान आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या आल्तारार उण्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेजू दुसऱ्यांक एक राखणो बोडवो कसो जालो, दुसऱ्याचो जीव ताणें सांबाळलो, दुसऱ्यांक बरी बूद ताणें दिली. आमी असलें जिवीत जिवंक ताची कृपा आनी बोड आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. बिटोने वेळार गायन गावुया C6 बागींतल्या फुलांमध्ये पेज 30.
Jesu'cia calza sove, Betoi da calis moce. Jesu'cia calza sove, Betoi da calis moce. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेता देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आमच्या नक्की नक्की पवित्र पवित्र शुभेच्छा शुभेच्छा दावा, दावा सर्वेस्पोर मानून घेवंक. पवित्र देवा, फावो ते बरी हे वाखणीच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमचें राखणें दूत आमची काळजां तयार करूं आनी ही आमची भेटवणी तुजे मुखार व्हरून पाव. आनी जशें ते स्वर्गार थांबून आसतना तुका वाखणटात तशें ताच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारान तुजे वाखणीचें निरंतर बलिदान जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवीदारांत सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विस्वाशी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखणटना तुजीच मोहिमा आमी वाखणटा. कित्याक तांकां मान दितना तुका ताच्या रोचणाराक आमी मान दिता. तांकां जोर इतलो मान फावो कितलो उदीक तो व्हडतो आनी वंदोन फावो आसलेलो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजे मोहिमेन संतोस्ता वयर स्वर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दरबार तांच्या सांगाता तुका पोरनीपाट करूंक आमी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवाक. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बाबा, खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कशीन कोश्ट म्हणून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावळताचो गूट पुरगोटुया. Jesu melo, Jesu żywot zala, Jesu nowian jedolo. Jesu melo, Jesu żywot zala, Jesu nowian jedolo. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळ्या यात्मिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड. पुनर्जीवनपणाचो बोरवाचो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर.
तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरचुळीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती भाग्योन सुसे तिचो पोती भाग्योन दोरम दोता भाग्योन मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोले प्रार्थन धीर घेवन उच्चारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओंत्रेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाची दीस घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रास ओट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया D16 जेजू म्हज्या पेज 55 Jesu moja kirkul mozoto Munchang salar ta jivitun sitlin Doritun je karismo valtole Magato sos sudur utsuraka Doritun je karismo valtole Magato sos sudur utsuraka Dan buklagla moja odmiak Jezu Moje cantus sorga velea ulea Je Jezu je tu ca și un roda Tu ce și vai
कसलोच म्हाका जीवनाक येशूये तुका शोन रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीवनाक प्रार्थुया. भोव मोगाळ बाबा, देवदूताचो उंडो आमा मनशांक खाण जावं तुवें आमकां दिले देखून आनी ह्या तुज्या दुताचे सेवे पासत संतोषभरीत काळजान आमी तुका दिनवासता. ह्या संवसारी पयणान जेजू एकलोच आमचे वाटेचो उजवाड आमचे ओकोत आनी गोठायचे पोसण म्हूण ओळखूंक हे आमचे सुर्गीचे सांगाती आमचें मन सदां जागें दवर आनी अशें शांतीन हें जिवीत जाल्ल्या उपरांत तांच्या सांगाता तुजें मुखामळ रूप भोगूंक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक कायून गावया सान मिगेल आर्कांज.